आज आम्ही वचपाचे आहा आमचो प्लॉट पळोवपाक म्हणजे आईक आनी मम्मीक दाखोवपाचो आसा आमी प्लॉट आमचो आनी तुमकांय पळोवंक गावतलो. सो त्या प्लेसार आमी वयतली, तुमकां प्लॉट बीन दाखयतले आमचो आनी खंय घेतला तोय सगळें सांगतले आमी तुमकां डिटेल. आनी खूब जाण म्हाका विचारतले न्हय कित्याक तुजी न्हू स्कीन मातशें अशें चेंजीस कशें जाला, मातशी इम्प्रूव जाला, बरें दिसता, कितें लायता कितें यूज करता बीन सांग म्हणून. कितें तें म्हजें सिक्रेट तुमकां सांगता राव. आनी प्रॉपर्टीचें म्हटल्यार कितें जालां ना, आईक आनी मम्मीक व्हरोंकूच नासलें, सो तेंचे कितें हेल्थ इश्यू आसले, सो म्हटल्यार तांकां व्हरतले आनी तुमकांय पळोवपाक गावतलें. चलो. सो हे विटामीन बूस्ट ब्रायटनिंग मास्क यूज करता क्युअर स्किनाचे. हे कितें 15 डेजान एकदां यूज करता. क्युअर स्किनाचे प्रॉडक्ट यूज करून म्हाका न्हू सारकें म्हाज्या स्किनीन चेंजीस जाला आनी हे मास्क कितलें बरें येता. आनी हे जालें म्हाका प्रॉडक्ट न्हू अरावंड 3 मंथ चड जाला यूज करता. आनी हे जे न्हू कशें कितें घेवपाचे प्रॉडक्ट्स तुमकां हेजे डिटेल सांगता आनी एकदां. सो लास्ट विडियोन हांवें सांगलेलें आसलें तुमकां कशें कितें घेवपाचें. म्हाका कॉल्स येता खंयसून घेता गो तूं प्रॉडक्ट कशें घेवपाचें असो. सो हेजे इजी प्रोसेस ॲप डावनलोड करपाचें. तुमी प्ले स्टोरार वचून क्युअर स्किनाचो तांचो ॲप डावनलोड केलें की तुमकां तुमचो मोबायल नंबर रेजिस्टर करचो पडटा. स्कीन आनी हेराचें आहा, सो खंयचें तुमकां जाय तें. हांवें स्किनाचें हें केल्लें, सो म्हजे स्किनाचे प्रॉब्लम आहा ते स्किनाचे केले की तुमकां न्हू एक बेजीक क्वेश्चन विचारता. डर्मोलॉजिस्ट स्पेशल आसता तुमच्या कडेन चार्ट करता. सो बेजीक क्वेश्चन विचारले की तुमकां एक फोटो क्लिक करचे पडटा फ्रंट आनी सायड. सो पयलींचें रिकॉर्डिंग आहा हांव सायडीक घालता. सो फोटो क्लिक केले की तुमकां AI डिटेक्ट जाता कितें इशू आहा, म्हाजे कितें इशू आसले ते विथीन न्हू 5 मिनिट्सान म्हाका न्हू एक पर्सनलायज किट रेडी जाल्लो. सो ते म्हाका 5 प्रॉडक्ट केले. सो तुमकां एफोर्डेबल कितें आहा ते तुमकां किट खंयचे आहा ते घेवंक शकता तुमी, तशें आहा. आनी हे प्रॉडक्ट न्हू सर्टिफायड प्रॉडक्ट आहा, डर्मोलॉजिकल टेस्टीन आनी कसलेच सायड इफेक्ट ना हेच्या. सो हे यूज केले की 3-4 विक्सान तुमकां चेंजीस दिसून येतले. आनी हे प्रॉडक्ट हा 98% एक्युरन्सी आहा हितून. आनी मेन थिंग कितें हेंचे न्हू प्रॉडक्ट घेतले की कशें कितें यूज करपाचें, केन्ना कशें ते सगळे डिटेल आहा हितून एपान. आनी इवन डायट प्लॅनूय आहा हेंचे. आनी मेन म्हाका आवडलें ते म्हणजे कितें आहा ना, तांचे न्हू एपाचे न्हू फॉलोअप आहा, मंथली फॉलोअप आसा की तुमी एकदां प्रॉडक्ट घेतले आनी तशें ना की मंथली मागीर तुमकां डर्मोलॉजिस्ट हें करता परत, म्हणजे कशें कितें तुमचे चेंजीस जाला कितें जाला. सो हांवें न्हू हांव हे सगळे प्रॉडक्ट यूज करताले न्हू म्हाका न्हू आनी एक न्यू सजेस्ट जाला कित्याक की हे प्रॉडक्ट आहा न्हू म्हाजे अरावंड 3 to 4 मंथ्स तुका इजिली हे जाता यूज जाता. म्हाजे प्रॉडक्ट सगळे आहा पूण न्यू प्रॉडक्ट सगळे येयला पळय ते तुमकां दाखयता. आनी मेन कितें तेंचें परत तुमी फॉलोअप घेतले न्हू की तुमकां परत विचारता, म्हणजे चॅक करता AI डिटेक्ट जाता. परत तुमकां फोटो क्लिक करचे पडटा फ्रंट आनी दोनूय सायड. आनी कशें कितें जाय तेवूय. आनी परत तुमकां एक जाय जाल्यार न्हू डर्मोलॉजिस्ट कॉल येता, नाजाल्यार तुमकां नाल्यार मेसेज तो नाल्यार रिकॉर्डिंग येता. सो म्हाजें रिकॉर्डिंग तुमकां दाखयता पळय म्हाका येयल्लें तें. हाय सरिता, मैं डॉक्टर ऐश्वर्य बात कर रही हूँ। क्योंकि की तरफ से मैं दिन पर एक्ने पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉलोअप रिपोर्ट बना रही हूँ। मैं आपके फ्रंट फेस फोटो और साइड फोटो दोनों जगह कंपेयर करके देख पा रही हूँ। दिसून येता चेंजीस म्हाज्या स्किनाचे. आनी हे तुमकां प्रॉडक्ट घेवपाक जाय न्हू. सो इजी प्रोसेस तुमकां सांगलां तशें की हांवें. आनी प्रॉडक्ट सारके सर्टिफायड आहा, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड आहा, कसलेच कितें सायड इफेक्ट ना हेंचे. सो हेंचे डिस्क्रिप्शनान न्हू हांव लिंक घालता, इवन हांव न्हू कमेंटान पिन करता. आनी तुमी न्हू हे प्रॉडक्ट घेत जाल्यार न्हू समज म्हाजो कुपन कोड यूज केले न्हू सरिता 100, सो तुमकां डिस्कावंट गावतले 100 रुपीज. बरें येता. आनी चलो हे आतां हांव यूज करता आनी तुमकां फुडेंय सांगतलें हेजे म्हाजे कशें कितें चेंजीस येयला. सो आतां बेगीन रेडी जावपाक जाय. सो आमी सगळीं रेडी जाली, आतां भायर सरता. 10 आमी भायर सरपाची आसली. सो करता 10:30 क्रॉस जाली. आमचे पोपायचे झाड कितें जालें काय, पोपाय तर आहा पण झाड हे जालें पळय. आनी आतां बरें वत आसलें मातशें. हे पळय आई आनी मम्मी हांगा रावला पळय. तांकां चलोन येता म्हटल्यार लेट जाता, सगळें तुमी वता म्हटल्यार सकयल वचून रावा. आनी हो पळय आमचो बाबू आमचो बाबूचे कपडे घातलायस ताका, बाबू जालायस तो. येयलो फ्रेंड्स सगळे बॅगा पोटले सोटले घेवन. खंय वयता रे, कितले दिसाचे टुरा? आं हे सगळे बाईचे सगळे घेवन वयचे पडटा. हेजे हाती हेजे माम, हेजे पापू, हेजे सगळे. एलिफेंट देखने जाएंगे हम. जॉक एलिफेंट. व्हिडिओ पळय रे आमचो. ना रे बाबा व्हिडिओ पळय सांग. गोवन कपल वीडियो कॉल में देख लिया. शंकर म्हणटा कितें ना, जॉक फॉल पळोवपाक वयता खा आमी एलिफंट. हांवें ताका म्हटलें आमचो व्हिडिओ पळय म्हणून युट्यूबर. पयला बरें आसूं तर आनी या दाखयता दुसऱ्या प्लेसी, आमी न्यू प्लेसी. सो तुमकांय दाखयता आमचो न्यू प्लेस आयज आमी खंय वयता ती. प्लॉटूय आमचो दाखयतले तुमकां आनी खंय तेवूय सांगतली. आतां आमी पावला, म्हापसा क्रॉस केले. खंय वयता आमी खंयच्या सायडीन सांगू ना खंय वयता तें सांगलां पण खंय तें सांगूना. ओके.
ना ह्या व्हिडिओन तुमकां दाखयतले खंयचे एक्चुअली आई पळोवंक ना आईकूय दाखोवंक जाय मम्मीकूय दाखोवंक जाय आनी तुमकांय दाखयतले प्लॉट तुमकां दिसतले ह्या व्हिडिओन आनी कितले कितें कशें कितें आहा थंय डिस्कस करया 2 काम आहा एक मस्त डॉक्युमेंट कलेक्ट करूंक जाय आनी प्लॉट पळोवया आनी या आणि खंय ते हय खंय आहा ते तुमकां काय सांगता बरं तू गॅस करा प्लेस खंय वयता ते हांवें थंय पावले की मागीर सांगता आमी खंय वयता खंय घेतले कितें ते थंय आमी उलया आतां सद्या आमी भायर सरला आसा टायमार आसा हय ना आणि हांकां सगळ्यांक बसलाय बाय हांगाच माझ्या कडेन असले आत्ता आई कडे दिला आई कडल्यान शंकरा कडेन वयता म्हणटा अशेंच चल्लाय ते आतां पळोवया खेळटाय पळय चिंगमाचे हे घेवन बरोबर ना नाका म्हाका बायची लँग्वेज खबर आहा म्हळ्यार डिफरंट हा आतां पळोवया न्हू आता कितें जालें तेजें येवपाचें यो यो भैया भैया कडेन दिया मातसो घे खंय रे उलयता कितें सांगतालो तो हांव सांगता पळोवया आईक आनी मम्मीक आवडटा काय ना तें पळोवचें पडलें न्हू नाल्यार कॅन्सल करचें पडटलें मागीर मागीर आवडोंक ना जाल्यार मागीर कॅन्सल ना आवडोंक ना जाल्यार मागीर कॅन्सल करचें पडलें न्हू जेवण दिलं ते सांभाळा दाखयता तुमकां चलो. हय पावले की दाखयता आमकां पेट्रोल घालूंक जाय असो दिसता म्हाका पेट्रोल पंप हांगा लागी फुडें फुडें आसा. न्हू खंय जाले ताता कर बाबा ताता कर मरे हो ते ताता करता बरें आहा तर आदी भुया मिस करताय कांयच हय तेका येवपाचें आसलें न्हू हय ट्युशन बीन असलें न्हू रे ट्युशनूय असलें तेका आनी ते कांयच खंय रावयला म्हणून म्हटलें तूं येवं नाका म्हटलें हा उमेदीन आसलो तो येवपाक तेका म्हटलें आमी अशें खंय अशें भोंवपाक स्पेशल अशें वता ना रे तेका म्हटलें मागीर तेका मागीर हें जातलें न्ही रे आमी नॉर्मल अशें कामाक वयता म्हटलें आनी काम करून आमचें येतलें म्हटलें तूं आसपाचोच आसलो न्हू आमगेर आयज म्हणून तूं काय व्हरतलें अशें चिंतलेलें म्हटलें पूण तोंड तेजें असो आसला म्हणजे ताका येवपाक आसलें मम्माक सांगता मम्मा कितें तुवें सांगपाक जाय आसलें न्हू मातशें आपूण येयना म्हणून बाबा नको मागीर दिदीन मागीर ताका म्हटलें पयलींच सांगना न्हू रे अकस्मात आतां अचानक ना म्हणूंक शकना म्हटलें मम्मान म्हणलें मागीर काय करना मागीर गेलो सकाळचो ट्युशनाक डॅडी व्हरोंक गेलो एका गेलो तो राती पळय तो कसोच वचना म्हणून वच म्हणटा हा सर सो फायनली येयले आमी दाखया मरे आई खंयचे गे सांग पळया खंयचे तूं येते बीन आसतले खंय बरें आईक दाखोवया मम्मीन पळयला दिसता मम्मीक खबर आहा मम्मी आयलेले मम्मी पयलीं येयल्ली एक फावटी आतां चाचू बीन येयल्ले पळय तेन्ना हाडलेले तांकां दाखोवपाक आतां तुका दाखयता तूं पळय दिसता आं तूं सांग मगे आतां आं आमकां खबर ना तूं सांग खंयचें तें तूं सांग मरे तूं सांग मरे आवय वा असं यो मगे भितर यो ओ हांगच्यान मगे पळय हांगा एक नीस आहा हांगच्यान आमच्यो गाडी आहा थंय थंयच्यान मागीर तो लाकड दिसता पळय तो जळतो थंयच्यान मागीर हांगा परत हांगा आसा दाखयता यो खाम्या कडेन फुडें हय खांब्या कडेन फुडें आसा ते 4 मिटर 4 हे 400 400 स्क्वेअर मिटर मागीर 400 जालो खूब जालो 4 म्हणजे खूब जालो पळय हांगा एक नीस आसतलो खंय तरी पळय तो नीस दिसता ओ पळय येल्लो एक दिसता थंयच्यान तसो गेला मागीर तसो बरो व्हडलो आहा 400 स्क्वेअर मिटर आवडले तुका आवडलो गो आवडलो म्हाका ते कितें जालां आमचो कोणूच ना कोण आमी आसा मगे पळय मम्मी आसा शंकर बाय तूं आनी पपी आसा पळय थंय सायडीक एक गांव आसा थंय हांगा सामकें घर दिसता पळय एक 10 घर आसा
15 घरां आहा गे अशी बरी मग पळय सूत कशें बरें लागीं फुड्यान फुड्यान हांगा कळना तो भितर यो भितर येयले की तुका कळटले जे कितले एरिया आहा चल भितर चला मरे मेन टेन्शन कितें आहा ते घराचे सोड तू आता कसो येतले इतले पयस ते सांग हांव पावना हांव आनी पावना हांव पावचें ना म्हाजे ते सर म्हाजे कितें हांव पावना रे शंकर रोग चूप करू आवय इतके पयस हांव पावना तुका चलत येवचें पडटलें थंयच्यान चलो इतकी वाट चलपी हांव चलोन भोंवलेलें आसा हांव इतकी वाट पूण आतां जायना न्हू आता जायना आता पाय दुखतात आता तुजे कडेन एक ऑप्शन आहा आई तू थंय देवले की बाय व्हडले जाले की तुका घेवन येतले मागीर गाडी घेवन हेलिकॉप्टर प्रायवेट प्रायव्हेट जेट हय वाट आमचं वाच मागे आणि खंयचो आनी कितले पयशे घे 2-4 घेवपाक एकूच आणि खंयचे तर गे आनी खंय घे म्हणटा तू आणि कोणा म्हटलं का न्हू म्हणटा आवडलं मुगे आवडलो तोंड असं दिसना आवडलं म्हणून आवडलो म्हाका रे म्हळ्यार आतां म्हणटा कोण ना म्हणटाले ते त्या सायडीन आहा लोक गे लोक आहा खूप लोक आहा आनी हें कसलें हा तेवूय सगळ्यांनी ना जागे ना घेतले हें कसलें बेश्टे कोणा बांदलेले बेश्टे बांदलेलें हय दिसता हय पावस हय चल गाडी कडेन धावा शंकर पावस येयलो चला पप्पान त्याच्या डॅडी दादानी कितें म्हणलें कितें ना ओ तुका आवडलं काय ना सांग आवडलेलं घेवया सांग घे म्हाका आवडलें तसलें सांगू नाका ना तू सांग तुका आवडलेलं घेवया समता हांगा खूब बरो बरो चल हो घेतला हय गोवा आगे हय खरें जागो घेतला हो बरो आहा हय खरें मुगे तसं असं पळोवंक जाता यो सॉलीड खंय रे सॉलीड खंय आवडलं मुगे दाखयता तुका यो 300 आसा 300 हय असं बाउंड्री बांदली 300 आसा हो बरो हो कंपाऊंड बांदला पळय हांगासर वाचून हांगा 300 मिटर हय 300 स्क्वेअर मिटर आसा सॉलीड आहा हो सॉलीड आई म्हणटा सॉलीड आहा खंय म्हाका थंय हाऊस नंबर बीन घेतलेले आसा हाऊस नंबर बीन घेतला सगळें बांदपाचें म्हाका आईक रडोंक येयले खंय तो जागो कोण जागो बरो जाग्यार चडोंक येवना पूण अशें गो कितें आतां खंयसून येवंक गावना कांय ना कितें तो प्लॉट कितें ना कितें भुरग्याक जाय जाल्यार खंय कितें हांगा पळय सगळे घर आहा आनी सगळे लागीं रस्त्यार लोक जागेक आसूंकून पावना आसूंकून जागेक आहा न्हू जाग आसा मनशाची मम्मीको खंयचो लागो एक्चुअली कितें जालें ना आमी 2 प्लॉट घेतला पयलीं तांकां थंय आयल्ले एक्चुअली ते मातशें भितर पडटालो म्हणून आईक रडोंक येयली आता कोण ती अशी येता हांगा मातसो हॅपी जालें हो एक प्लॉट आमी घेतला तो प्लॉट आमी पयलीं पळयलेलो पळय तो मम्मीन बीन पळयलेलो आनी हांगा तांकां दोगांका हाडूंक दाखयलेले ते आईन दोनूय फोन आसले फस्टूय फोन आसलो आनी होय फोन आसलो म्हाजे काळजान कितें जातालें खरें तो प्लॉट पळोवन हो दाखयता तुमकां हो 300 स्क्वेअर मिटर आसा सो हांगासून कंपाऊंड आहा थंय एक हाऊस टॅक्साक लागून थंय घर आसा धाकटुलो हो फूल कंपाऊंड आहा अशें आतां एका क्लिनींग करूंक जाय सो एका मातसो पावस बीन गेले की मागीर एका झाड बीन कापून मागीर क्लीन कर ओके सो जालो आमचो खूब दाखयलें तांकां आनी घेवपाचें तुमकां कंपाऊंड दाखयता पळय अशें बीन कंपाऊंड दिसता न्हू अशें 300 फूल आहा झाड बीन मातसो जाला 300 स्क्वेअर मिटराचो हो जागो ते बारीक बारीक आहा ते ते मागीर कापता पावसाचें जाला ते व्हडले एकूच मातशें केला आसता हो एरिया भायरसून दाखयता तुमकां सो हो प्लॉट आमी घेतला बिचोली एक्झॅक्ट लोकेशन सांगचें ना कित्याक मातसो कितें तरी प्रायवसी आसूंक जाय न्हू ते खातीर हांगासून दिसता हांगासून कंपाऊंड पळय हांगा पर्यंत गेला हो धाकटुलो हाऊस टॅक्साक घर आसलें ऑलरेडी हाऊस टॅक्स बीन काडलेले आसा हाऊस नंबर बीन घेतलेले आसा
सो सेटलमेंट प्लॉट असा. सो झालं की आम्ही बांधपाक स्टार्ट करतलो. बांधपाक मागीर आता रोकडाच हे पळयता अजून जावंक ना यांचे दिसता. मागीर नेक्स्ट टाइम पावस बीन काबार जाले की क्लीन करतलो. क्लीन केले की मागीर तुमकां परत दाखयता तेन्ना कळटलें. आता फुल जंगल दिसता न्हू कळना काय. कळना. क्लीन केले की मागीर कळटलें. कळटलें. हय सारकें कळटलें तुमकां एरिया बीन दिसतालो कित्याक हांगा झाड बीन आसा न्हू कळना. आणि फुल या हा सगळी घरां आहा या मरे आई हॅपी मगे हॅपी. मम्मी को कैसा लगा मी नको ना हांव तुमकां दोगांक कोणान फोन आसलो आमी तो पयलेलो पयलीं सगळ्यां तो कोणें फोन हांव आतां घेतला न्हू आतां ते पेपर घातला न्हू घेतला न्हू आमी. सो थंयसून येयले आमी मदीं जेवपाचें आसलें म्हटल्यार नाका हांगा थालीच जेवया हांगा थाली बरी आसता तांची. सो थंय मदीं आनी रावना आनी भूकय लागून आसलें. आमी मदीं न्हू सामोसा घेतलेले. सो मदीं कितल्यांक 11:30 कितें आमी सामोसा खाल्ले थंय म्हणून भूक लागून आसलें म्हणून आतां म्हटल्यार लेटूच जेवया. सो एक्चुअली लेट म्हणजे कितल्यान आमी मदीं रावना म्हणल्यार सारकी 3 जाला. सो आतां जेवता ऑर्डर डायरेक्ट दिल्ली तांकां थाली रेडी दवर म्हणून आमकां दवरला आसलें. सगळीं गेली भितर हांव बायक बीन हांगा बरयलें बिलयलें आनी आतां वयता भायर सरता हॉटेल रोहीत. सो भूक लागला. सो फास्ट जेवता आनी आमी मागीर घरा वयतली. सो मागीर सगळ्यांक तुमकां डिटेल मागीर शेअर करता. सो आतां आमी जेवपाक गेल्या हांवें बाय म्हाका ब्लॉग करूंक दिना आपणच धरता फोन. बाय बाय कितें म्हणटा पळय बाय कितें म्हणटा पळय डड्डा हांगा माम जेयताना डड्डा डड्डा करता. हांगा आसा मम्मी आनी आई बसल्याचे पळय. हे पळय आमच्या आईची चणक थाली रोहीत स्पेशल चणक थाली फिश थाली चणक. आमी जेवण पण आयली आनी हांव लास्ट जेवपाक गेलेलें. काय बा हांगा कितें करता पळय कितें करता दाबा कितें करता काय म्हणा गुड बच्चा सारकें गोड बच्चा. मम्माक दाखय पळय 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 कितें करता मम्माक दाखय रे कितें करता आमी मम्माक दाखय मम्माक दाखय वायपर मोती जाला रे बाबा. सो अशेंच कितें रे करपाक लागूनच त्या डाडा फुडें थाली बसोंक सोदता बसल्यार सुद्दां. सो चलो जेवली आमी. फिश थाली बरी आसली चणाक. तुमकां कशें बरें लागलें मगे जेवण. डाडा उबे मुगो हांगात आहा मुगो डाडा आनी खंय पांयाचे पडयले. आयज बाबू जाला तो बाबू. कितें सांगता शंकराक काय म्हाका खबर ना. बायची खेळणी पळयता. यो हांगा यो हांगा बरें करता यो सोफार यो 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 हांगा बस यो हांगा बस यो बस. ते कितें सांगता तेव्हा ना क्या जालें शंकर इसका कितें जालें बघ मिकूच्या म्हाज्या बायचें कितें जालें जाता आं बरें कर म्हणटा म्हाका. बाय ना तेन्ना म्हाज्या कडेन येता तूं बरें करूंक. जेन्ना बाय आसता तेन्ना सारकें फुडें येना. ताका खबर आहा बाय आपल्याक शेपडी ओडटलें आनी कितें करतलें मारतलें म्हणून. आनी बाय ना तेन्ना आपल्याक बरें कर म्हणटा. तशें अंडरस्टँड जाता म्हाजें मिकून गो. तशें अंडरस्टँड जाता न्हू. हय